एफेसकारांक बरयलेले चिटीचे वाचप 1:17-19 ह्या सुमारान थंय पावलो मागता की इगोर्जेक प्रकाशमणी जावच्याक देवाच्या माहितीची अपेक्षा तांच्या आपोवनाक क्रिस्ता वरवीं ताच्या हेदेरपणाची तूं जाणूय दुखेस गजाल तुजे लागीं कितें आसत पूण तूं नकलो ती आसा म्हूण तो जिवीत भर तूं आशोन रावता जेन्ना तुज्यो गरजो पुरो जावंक तुजे लागीं तें आसन पूण तूं नकलो तें आसा म्हूण आनी दूख आमी क्रिस्तांव जायतो वेळ तशींच आसा आमी जिवीत काबार कोत्ता तुजवीत करूंक एक कोदेल हाडूंक जातून पयलेंच बसन आसात म्हणटोच तोकोच घेतात उदाहरण आमचें वागप सुदारच्याक आनी सारकें तें करपाक आमकां बरें दिसोंक ना पूण सोतें आमी आदींच देवा सवे सारके केल्ले आसात आमचे उर्बेन सोत आसा आनी जर आमी सोत मानतात आमी देवा सवे सारके आसात म्हूण जाल्यार एक त्या स्वताच्या पालाचें एक सैमीक फळ जावं आसतलें बऱ्यो कोन्यो करूंक आनी बरें चरित्र तर खंयच्याय वेळार तूं कितें करूंक तोजवीत कोत्ताय सीत करूंक तूं कोणतो तूं शेवटाक कुडीच्या दादोसपण भोगतलो आनी तूं फकत निराशी जातलो निराशी पयलें तूं शिकोंक जाय क्रिस्ता वरवीं तो कोण तो तुजें हेदेरपण कितें तें तुवें जायत्यो बऱ्यो कोन्यो केल्यार देव तुजो मोग आनीकय करचो ना तुवें बऱ्यो कोन्यो करूंक जाय कारण ताणें तुजो पयलो मोग केला म्हूण आनी एक पोर्तिपाल कसो ताच्या बऱ्यापणाक आनी महानपणाक आतां तुका जाता तितल्या लोकांक आदार दिवंक जाय देवान तुजो मोग करूंक जाय म्हूण न्हय पूण तुजो मोग कोत्ता देखून म्हणटोच हें चुकोना आनी हांव म्हणटा म्हज्यान असल्या वयर जायतें उलोव येता पूण तें चुकोना चड म्हत्वाचें तें एकदमूच म्हत्वाचें आमी शिकोंक क्रिस्ता वरवीं आमी कोण ती आनी आमचें हेदेरपण कितें तें तुमी कितलीं जाणां सत मानतात जो तुमकां भुरगीं आसल्यार तुमी मरतोच जो तुमकां तुमी कसलें हेदेरपण दवरला तर ती तुज्या विलाची स्कॅन करीत म्हूण म्हणजे सगळे बारीकसायेन सोडून काडून कितें आसा तें सो तुका वकिलीची नोटीस आयल्यार उमक्यान तुका आपल्या हेदेरपणान घातला म्हूण तूं तो वील खंय वाचता थंय वेतलो आनी तूं सोडून काडपी तुजें कितें आनी तूं खात्री करपी तांतल्यान कांयच चुकोना म्हूण बरें आमी तसलीच परिस्थितीन आसा जेजू वावुरलो आनी कितल्योच वस्तू आमकां जोडून दवरल्यो जशी आवय बापय आपल्या भुरग्यांक दवरतात बरें ताणें आपल्या भुरग्यांक दवरलां आनी ताका खात्री करूंक जाय आमी तो वील वाचता म्हटल्या तें पुरी आनी आमी शिकतात क्रिस्ता सोवे आमकां कितें आसा तें तर पावलून म्हटलें पयली वस्त म्हाका जाय तुवें देवाक वळखूंक आनी आमी चिंता आमी जाणो जावंक जाय की देवाची वळख आमकां मेळोंक शकता जेजू मरोंक ना एक धर्म दिवंक तो मेलो आमकां दिवच्याक एक खोल लागशिल्ली सोयरी गोत देवा थाय तुज्यान देवा लागीं उलोव येता तुज्यान देवाक आयकोंक जाता तो तुजे लागीं उलयतलो एक बासाची सोयरी गोत दोन देवा थाय आमचें हेदेरपण कितें तें आमी जाणो जावंक जाय आनी क्रिस्ता उदेशी आमकां जे शक्ती मेवला ती जाणो जावंक जाय आतां हांव तुमकां दाखयता तोच वीत कोत्ता थोड्यो वस्तू ज्यो त्यो आमकां दिवंक शकता आमच्या हेदेरपणाच्या वांट्यान आनी आयज म्हाका तुमचे लागीं उलोवंक जाय जेहोवा जायरा पुर्यान करपी आमच्या दोनया देवा विशीं आनी तो न्हयच आमकां जाय तितेंच पुरवान कोत्ता आमची बिलां भरूंक आनी जेवंक आनी असल्यो वस्तू पूण तो खरेंच आमकां गरज त्या वस्तूचे पुरवान कोत्ता खंयच्याय वेळार जितलें आमकां जाय तितलें आनी आमी संवय करूंक जाय देवाशी पयले वचोंक आनी लोकांचेर पातयेना जावंक आनी सरकाराचेर पातयेना जावंक आनी आमचे शिर्विसेचेर पातयेना जावंक आमच्या रिटायरमेंट फंडाचेर पातयेना जावंक पूण देवाचेर पातयेवन आनी गरज तुवें ताका तें कोलीत करूंक सारकें स्पश्ट सांगून देवा हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर तेंकोन आसा हांव तुजेर पातयेता कित्याक हांव जाणू हेर सगळे ह्या संवसारांत आसा तें सारकें न्हय आनी जेरूल तूं जायतीं जाणां ह्या मिशिगन भागांत ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री हांगा स्थापलेलो आसा आनी काटकासार खाला आयल्यांत आनी वोदीक करून इंडस्ट्रीक मार बसला हांव जाणा तुमकां जायत्या जाणांक बेगीनच अनुभव मेळलेलो आसा कशें जाचेर तुमी पातयेवन आसलेले अकस्मात नपयत जालें तें पूण परवाना ह्या संवसारांत कितलेंय बदल्ल्यार त्यो आजून हांगा आसा आनी तो तोरूय आमचो आदार आनी आमच्या गरजांक आजुनूय पावपी पूण तो फकत दुडवांची पुरवान करिना आयज हांव तुमकां दाखोवंक सोदता कसो तो शक्तीचे पुरवान कोत्ता जी आमकां सगल्यांकूच गरज जो आमी गरज आमच्या जिवितान फुडो करूंक म्हणजे जर तुका एक भुरगें आसा जाका सांबाळूंक चड आगोड
वो एक खिरीत गरज आसलोलें भुरगें वो तुजो सांगाती जो तुका सारको पिस्सो कोत्ता पूण तूं खरेंच सत मानता की तूं जाणोय देव त्या मनशा वरवीं वावुरता म्हूण आनी वस्तू बदलतल्यो तोर दिसा तुवें नोशेंत निराशी दुख्खी गुणगुण तारकार आनी बोबू मारपाची गरज ना म्हणून कसो तुज्यान आनीक एक दीस काडूंक जावचो ना. जर तूं त्या परिस्थितीन आसत देवाची खोशी तुवें थंय रावपाक मागीर तुज्यान 100% सत मानूं येता की देव तुका दितलो सगळें बॉल ताकद शक्ती आनी वटपण जाची तुका गरज थंय आसोंक आनी थंय आनंदान आसोंक. हांवें म्हटलें थंय आसोंक आनी थंय आनंदान आसोंक. थंय आसोंक आनी थंय आनंदान आसोंक. आमेन. आतां केन्नाय तुका चड वेळ निराशी जाय सारक्यो वस्तू मेळल्यात तुका ही चड वायट संवय जावं येता तुका आसा ताचें की ओगलें मेळपाची अपेक्षा दवरूंक. तर हांव वाडोवन व्हडली जाता म्हटल्यार म्हज्या 20 वर्साचे पिरायेर कसलीच सोयरीगत देवा थंय जोडूंक तोजवीत केल्यार हांव म्हज्या जिवितान एका परस एक भिरांतीचो फुडो केलो. देवाक मेळत म्हटल्यार हांव बोलतींच जाल्ली आनी फकत 2 दीस सारूंक तोजवीत कोरी आनी देव ताचेर आशिर्वाद आसूं तो एक मजबूत क्रिस्तांव ताच्या पुऱ्या जिवितान क्रिस्तांव आसलो आनी 18 वर्साचो थान तो पवित्र आत्म्यान भरलोलो आनी खरेंच देवाचो मोग करी आनी त्या वेळार तो 26 वर्साचो आसलो आनी तो काजार जावंक सोदीत देखून तो वेगवेगळ्या चेडवांक डेट करी म्हणजे शॉपिंग करी आनी तो मागणें करी देवान ताका फावोय पळय तसली बायल दिवपाक आनी ताणें म्हटलें तें कोण आदार जाय तसलें जावं दी. आनी आमी दोगांय घुंवत आसली आनी 5 पावटी भेटले आनी काजार जाली आनी हेर कोण म्हणना पूण आमची स्थितीन हांव सत मानता आमकां तें खरेंच वेगळी करचें पडलें देवाक गमच्या आदी ताका कितें मेळलें तें. म्हाका वेळ मेळोंक ना ताका भेकडावंक. आमी काजार जाल्यार सुमार 3 सुमारां जालीं ताणें म्हाका पळोवन म्हटलें तुका कितें जालां. तर कितेंय जावं म्हजी चिंतना मातशी दुसरी आसली कित्याक हांव जायतींच दुखवलेलीं आनी उपरांतूय म्हजी वळख देवा थंय वाडोन आनी हांव देवा सांगाता मजबूत सोयरीगत जोडूंक पावली. खरेंच हांव उतर शिकयतालीं आनी हांव देवाक आयकोंक शिकतलें. एक सकाळीं हांव बाथरुमान उबी आसलीं आरशान पळयतालीं म्हजें मेकअप घालीत आनी हांवें म्हजें केंस नेटोवन आनी म्हाका म्हजे भितर अशें दिसोन आयलें हांव खरेंच नकलो कितें तें पूण तें म्हज्या बरोबर चडशें म्हज्या जिवितान आसलें आनी म्हाका शेकी दिसलें कित्याक तो एक प्रभाव कसो पडलो एक वायट आसलेल्या परी दिसलें तें तूं जाणय मुखार कितें जातलें असली गोट. आनी तुका केन्ना तरी इतले प्रश्न पडल्यात की तुका भिरांत दिसता आनीक एक पडोंक म्हूण आनी तुका नाका तो दीस पळोवंक वो दार उकडोंक वो फोनाक जबाब दिवंक कित्याक तुका दिसता आनीक एक प्रश्न जातलो म्हूण. आनी हांवें जिवीत भर हें सोंसलें आनी म्हजें पुरें जिवीत सारलेलें तोजवीत स्वता करूंक त्या वस्तू विशयान हांव नकलो आसली पसून की हें उतर बायबलींत आसा म्हूण. पूण जेन्ना हांवें देवाक म्हणटच ही भावना कसली ती म्हजे उर्बेन आयकोता वायट चिंतना आनी त्या उपरांत देवाक जाय तशें म्हाका मेळलें मुन्यो 15:15 दुबल्यांचे दीस सदांच हुस्क्यान भोगतले आसोन आशेची चिंतना आनी तालन्यो. हांवें तें पळयतच हांवें चिंतलें देवान म्हटलें म्हजी चिंता वायट म्हूण पूण ज्या मनशाचें कालीस खुशालकायेन भरलां तो सदांच खुशाल आसतलो परिस्थिती कितेंय जावं. आनी खऱ्यानूच देव म्हाका दाखयतलो तेंच जायत्योच वायट वस्तू म्हज्या थंय घडलेल्यो आनी त्यो म्हाका सारक्यो उगडास तूं जाणें जायत्योच उगडास उरना तसल्यो वस्तू आमच्या जिवितांत जातात. अशें दिसता त्यो जूंय भायर आसात म्हूण आनी आमकां त्यो दिसोन आयल्यार पुरें जातात आनी आमी त्यो चिंतपून खरेपणी त्यो तुज्या तोंडा मुखार ना तो तुका चलता तें मेवता. आनी हांव खरेंच भियेतालीं कितें वायट जातलें म्हूण आनी खरीपणी हांव कितें वायट जावचें अपेक्षेंत आसलीं.
कितें वायट जावपाचें अपेक्षीत. म्हजे सगळे इतल्यो वायट वस्तू जाल्ल्यो की हांव आनी कितें वायट जातली म्हणून चिंताली. सोच सांगल्यार म्हटलं जे राती देवान म्हाका आपल्या थंय काजार जावंक मागलें ताणें म्हाका सांगलें ताका म्हजे लागीं कितें उलोवंक जाय आसलें म्हूण हांवें चिंतलें तो म्हजे सोयरीकड मोडटा म्हूण. कित्याक हांव सदांच कितें वायट जावपाचें अपेक्षीत आसली. सैतानाक जाय हांवें सारकें तशेंच केल्लें. ताका जाय आमी वायट वस्तूचे आशेन रावंक, कित्याक भिरांत भावार्था विरूद्ध आसा आनी कितेंय बरें देवा कडल्यान घेवंक जाय भावार्थाची गरज. आनी खरेंच सैतानाक आमच्या जिविताक एक वायट येवजून दवरल्या आनी जरी आमी चोत्रायना आमच्यान त्या वस्तू सगळे दार उक्ते करूं येता भिरांतीन आनी वायट वस्तूचे. आमी देवाक दार उगडटा बरे वस्तूची अपेक्षा करून. आतां काल सकाळीं हांवें तुमचे कडेन थोडी गजाल केली देवा थंय रावंक आनी सगल्यो सुवातो ज्यो बायबल शिकयता आमी देवाचेर पात येवन. आनी म्हाका दिसता त्या उतरां सगळें आमकां सारको अर्थ ना. आमी चिंता तें अशेंच ओगी रावप. हांव कांयच करिना, बरें तूं कितें कोत्ताय हांव देवाचेर पात्तो येता. बरें खरीपणी तें आमच्या जिवितांत सगल्या परस ओत्मीकतायेन भरलोलो वेल. ओत्मीकतायेन भरलोलो वेल आमच्या जिवितान. कित्याक तुवें हेब्रो वो ग्रीक भाशेन पात येवप ह्या उतराचो अर्थ शिकल्यार तुका गमोन येतलें की ताचो अर्थ आशोन रावप, पळोवंक, उक्ते हात करून आशोन रावप आनी उक्ते कालीस तुज्या जिवितान देवान सगलें बरेंपण दिना तें खरेंच चुकीचें. जर कोणे तुका सांगत की तुज्या हेदेरपणाचो भाग आसा 2 दिसा सकाळीं उठून आनी ताकतीन सोडूंक, आशोन रावंक, देवाच्या बरेपणाक तुज्या जिवितान दिसती पडलेलें, म्हाका दिसता तूं बिल्डिंगा भोंवतणी उण्णा मारपाचो. आतां म्हाका जाय सगळ्यांनी म्हणून कितें पूण बरें म्हजें सगळें जातलें. आनी एक वस्त म्हाका जाय तुवें संवय केलेली म्हणून ती ही त्यो ह्या वेळार म्हज्या जिवितान वावुरता. कित्याक पळय स्वताची नदर मारशी जेन्ना आमची चिंतना शांती पावतात तो परिणाम जो देव इतलो वेल जालो कोत्ता. तर आमकां कांय लागोन आनी दिसना म्हूण हाची म्हणून न्हय की देव वावर करिना म्हूण. त्यो सदांच आमच्या जिवितान वावुरता. जेन्ना पासून आमी मागणें करतात सोत मानतले त्यो वावरीत रावतलो. आमी उर्बेन पळोवंक शिकोवंक जाय. आमकां त्या ओत्मीक दोळ्या वरवीं पळोवंक शिकोवंक जाय. थोडे देवाक रावतले बायबलींतले पुस्तक पळोवया. स्तोत्र 62:1. फकत देवाकूच म्हजो आत्मो शांतिकायेन रावता. ताचे वरवीं येता म्हजी सुटका. तूं कोणाक म्हूण रावताय? सरकाराक? तुज्या इश्टाक? देवान तुका रोचूंक ना लोकांच्या एका दुसऱ्याक जोमाचेर पात येवंक आनी थोड्या भोव वस्तूचेर पूण ताका जाय आमी ताचेर पात येवंक आनी ताका जाय आमी ताका आमचे भितर वावरूंक दिवंक आनी महान वस्तू करूंक आमकां केदींच चिंतीनेचो तसल्यो. पूण तुवें तयार रावंक जाय देवाक. तुका करच्याक जे फिलिपकारांक 4 म्हणटा स्वताचे भरपूर आसप, कसलीच आदाराची गरज नासतना. आमेन. स्वताचे भरपूर आसप, कसलीच आदाराची गरज नासतना आनी तुज्या जिवितान भरोन वडटा तितले आसोंक ज्यो वरवीं तुज्यो गरजो पुऱ्यो जावंक आनी तुका पळोवनूच गरज ना म्हूण कळटा. आमेन. स्तोत्र 62:5-6. तूं म्हज्या आत्म्या देवाच्या गोपान शांत राव. तो एकलोच म्हजो बोरवासो. तूं म्हज्या आत्म्या देवाच्या गोपान शांत राव. तो एकलोच म्हजो बोरवासो.
तुझा न्हय चिंतून कितें वायट घडटलें म्हूण म्हज्या आशा दवरपाची आसली. जेन्ना आमी कितें बरें जावंक चिंतात तेन्ना आमी देवाचेर विस्वास दवरता, कारण देव बरो. तो करता तितलेंय बरें, तो करता तितलें अजापाचें. मुनात कितें पूण बरें म्हजें सवय जायचें आसा. आतां तुजो न्हय कोण पूण असोच बरें जर न्हिदपाचो वेळ जालो आनी तें घडना तर बरें तुमी तें व्हडलो रीट ग्लास आसलेल्या लोकां पोरी. तुजा न्हय तुमी सगळेंच उलटेंच पळयतात. सर हांव म्हणटा कितें पूण बरें म्हजें सवय जातलें आनी म्हाका दुसरी भोय त्रास आशिवाय आनी कांयच मेलो ना. मागीर हांव सकाळीं उठोन म्हणटा म्हजें सवय कितें बरें जातलें, आनी दुसऱ्या दिसा हांव म्हणटलें कितें पूण बरें जातलें म्हजें सवय आयज. कित्याक हांव जाणो की सगळें जें देव दिता आनी भेटयतात तें देंवचाराक दिता आनी भेटयता तें परस महान. आनी ताचें उतर भितर सरतोच उजवाड हाडटा, आनी उजवाड आसा थंय कालोखान पोलापोल करूंक जाय. जिवीत आसा थंय मन पयस जावंक जाय. तर आमी आदींच झूज जिखला आनी फकत थोडी झुजां झुजतलीं आनी ती आमी सारकी झुजतलीं. Verse 6. एकलोच तो म्हजें खडप, म्हजो तारक, तो म्हजो किल्लो, हांव केदींच हालचो ना. हांव केदींच हालचो ना. 23 वर्सां फाटीं हांवें हो पुस्तक अँड्रू मुरेचो पयलेच फावटी वाचलो, द बिलिवर्स सिक्रेट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड. आनी हें हांव पयलेच फावटी शिकली की देवाचेर पातयप न्हय एक मुन्नी. वय हांव देवाचेर पातयेता. वय तुजी परिस्थिती कशी आसा जॉयस, हांव कितें कोत्ताय, हांव देवाचेर पातयेता. तुजा न्हय हें चिंता की हें तितलेंच म्हणून काबार जालें. जशें परी बरें तुजा न्हय म्हाका देवाचेर थोडो विस्वास आसा आनी फकत पातयेता पळोवंक तो कितें कोत्ता तो. ना, तें बिलकुल सारकें न्हय. तुवें तुज्या जिवितान ह्या आदी करूंक ना तितलो ओत्मीक वार करूंक जाय. थंय तुज्या काळजान आनी तुज्या उलोवपान आनी मागण्याच्या वेळार तूं अपेक्षा दवरता देव कसलो पूण चमत्कार कोत्तलो म्हूण तुज्या जिवितान दर वेळार दर दिसा. हांव देवाचेर पातयेता. देवाचेर म्हजे सुनेक आनी 4 सुमारांनी भुरगे जल्मोचे आसा आनी ते कुर्बेस्त आसा. बरें नर्सरी तयार आसा. ट्रावेसाक दुसऱ्या रुमान घातला तो 2 वर्साचो आनी बेबीचे रूम तयार जाला आनी कपडे तयार आसात आनी डायपर तयार आसात आनी सगळे तयार आसा. आनी पळय तुवें तयार आसलेले परिस्थितीक जिवंक जाय आनी तुवें म्हणूंक जाय हांव तयार आसा देवा. म्हाका दिसता आयज तो दीस, आयज म्हाका सहयोग मेवतलो, आयज कितें अजाप जातलें. तुका असल्यो वस्तू तूं म्हणूंक नाका वय जाणो कितें सर्वीस केन्ना मेवतली ती. कोण जाणो कुडीक म्हजें घर वचत. हांव तुका सांगता दुस्मान फकत रावता आनी तुज्या सांगाता कबलात करच्याक. हांवें तुमकां सांगलां 2 म्हयने फाटीं म्हज्या पाटीक दूख जाली आनी चोच सांगू फेब्रुवारीच्या 18 ती एक सुमान पाटी दर दीस म्हजी पाट दुखो दर दीस. म्हणटूच ते सगळे थाऱ्यार घालूंक तुजा न्हय हांवें MRI आनी बोन स्कॅन आनी तुजा न्हय वेगवेगळ्यो वस्तू करच्यो पडल्यो. तर 20 वर्सां फाटीं म्हाका कॅन्सर जालो. म्हाका छातीचो कॅन्सर 20 वर्सां फाटीं जालो आनी त्या उपरांत म्हाका कसलोच प्रश्न जावंक ना. पूण दर फावटी म्हाका खंयसरी दूख जाल्यार तुजा न्हय केन्नाय म्हाका खंयसरी दुखल्यार ताका मेवता तितलें एक्सरे करूंक जाय आनी मेवता तितलें तांकां पळोवंक जाय कितें दिसती पडटलें तुवें पळयल्यार. आनी म्हणटूच हांवें बोन स्कॅन परत केलो आनी ताणें म्हटलें बरें तुजा न्हय कॅन्सर बात असलें कांयच ना. पूण मागीर दोतोरान म्हटलें पूण तुज्या भुजांनी डिजेनरेटीव आर्थरायटीस आसा, तुजें पेंकोट, तुजें दोंपरान आनी तुजी पाट. आतां तुजा न्हय तुज्या म्हणून येता एका वर्सा उपरांत घडीक म्हज्यान चलोंक जावचें ना. बरें पयले सुवातेर म्हजी भुजां दुखोनात, म्हजी दोंपरां दुखोनात, म्हजो पातीचो तिनो मातसो दुखता. पूण तर हांवें आनीक एका दोतोराक विचारलें, म्हजो एक इश्ट. हांवें म्हटलें हाची सारकी सोजमोनी कितें. ताणें म्हटलें तूं फकत जाणटी जात वेता. म्हणटूच आतां पळय तुजा न्हय खरेंच अशें आमी कोत्ता बरें. तर आतां म्हाका म्हणो येता वय तुजा न्हय म्हाका ही डिजेनरेटीव आर्थरायटीस आसा आनी हांव नकलो तुजा न्हय म्हजी ती वस्त तुजी हाडां खावन उडयता, सांगूंक जायना कितें जाता तें. आनी बाबा हांव नकलो जोरी तर आनी हांव न्हय अकस्मात आतां म्हाका हो रिपोर्ट मेवता
सो म्हजें दिवेस जाता आनी म्हजो प्रस्न हांवें थारायलां म्हाका डिजेनरेशन ना, म्हाका क्रिस्ता वरवीं रिजेनरेशन आसा. हांव वटपोल उलोयना, हांव दोन दिसा देवाचेर पातयेता आनी तूं फकत पळयत राव. जेन्ना हांव 90 जातली तेन्ना हांव सगळ्याक धांवन उरतली हें कोत्ता तें करूंक. हांव परवा करची नात आनी म्हाका रोडांचे कोदेलीर बसयल्यार म्हजें तोंड चलतलें कुडीन जियो आसोसर. हांव त्या करारी मनशा मदें एकलें आनी म्हाका गमोन आयलां. तुज्यान जैत व्हरोन येजो असलें कांयच ना. देव तुज्या बाजूक आसत चोर. तुवें फकत पिझ्झाचो ल्हान कुडको केल्यार आनी न्हय ते सगळेच गिळल्यार. तें ओलशी कशें आनी हांव जाणो तें करूंक कितलें सोंपें तें. जेन्ना तुका प्रश्न आसात जायत्याच वेळाक आशा सोडून दिवंक चड सोंपें, पूण तुका पवित्र आत्म्यान नेमूंक आनी शक्ती दिवंक ना, साडून दिवंक. आमी सोडून दिनात आमी उठतात. पूण कितें जावं तें वाचात बिलिवर्स सिक्रेट ऑफ वेटिंग ऑन गॉड. तो इतलो म्हाका चड आवड कारण तातूंत हांव शिकली म्हणजे हांवें तें मनान घेतलें. पयलेंच फावटी हांवें तो 1987 ऑक्टोबरान वाचलो आनी त्या उपरांत हांवें जायते फावटी वाचलो. पूण तो हातूंत चड स्पश्ट करता की देवाचेर पातयेवन न्हय एक सादारण वस्त, एक सुस्ती हाडपी वस्त न्हय, पूण ती आसा तुज्या काळजान. तुका सगळे ताकदीन देवा थाय अपेक्षा दवरूंक की आयज कितें पूण बरें म्हाका जातलें म्हूण. आयज हांव वेता थंय म्हजो उपकार मेवतलो. आयज म्हजो फोन बरी खबर दिवंक वाचतलो. आयज जावन आसा म्हजो दीस. आमेन. कालचे परस आयज म्हाका बरें दिसतलें. आयज देवाची भलायकी दिवपी शक्ती म्हजे भितर वावुरता. म्हाका तुका सांगू दी, गरज ना तुवें निराशे आनी दुखेस जेवंक. तूं बरें आनी तयार आसा त्या खंयच्याय वेळार तुज्यान स्वताक उत्तेजन दिवं येता. सगळे ताकदीन देवाचेर पातयेवंक, भरपूर पुरवान करूंक आमच्या सगळ्या गरजांक. आनी अँड्रू मुरे आपल्या पुस्तकान उजार करता तें उतर म्हाका आवडटा. तो म्हणटा आमी जेवंक जाय पवित्र पातयेवनेचेर. बरें न्ही, पवित्र पातयेवनेचेर. पळय, देवाक तूं अपमान करिना. तुवें ताका म्हटल्यार हांव तुजेर पातयेवन आसा. तुवें म्हाका दिवंक दर एक भास दिल्ली तुज्या उतरान. हांव पातयेवन आसा. देवाक तें आवडटा. विलाप 3:25. ताचेर विस्वास दवरतात आनी ताका सोदतात तांकां सर्वेस्पर बरो. तें पळयलां तूं? ताचेर विस्वास दवरतात आनी ताका सोदतात तांकां सर्वेस्पर बरो. ताची खबर घेतात आनी ताच्या गरजा प्रमाणे ताचेर पातयेतात ताच्या उतराच्या अधिकाराक लागून. तुका देवाशी वचोंक कसलो अधिकार आसा? तुका गरज आसा आनी तुका उतर आसा. ह्या वेळार तुज्या जिवितान वस्तू कितल्यो हाल्ल्यो दिसत. म्हाका दिसता तुवें जाणो जावं की देव म्हूण एक ओकोन खडप तो तुजे खातीर हांगा आसा. तो तुजो उपाय आनी ताका जाय तुज्या गरजांक पावोंक. देवाचेर भावात दवरूंक आमच्या गरजांक पुरवान दिवपाक आमकां सहयोग दिता. ताचे राजवंतकीचेर लक्ष दिवंक आनी दुसऱ्यांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी स्वताची काळजी घेवचे बदलेक. तूं जाणोय, आमकां जाय तुका बरें तें मेवंक जें देव तुका दिता. आनी एक वस्त चड म्हत्वाची की तूं दुसऱ्या लोकांक पावच्याक. आनी आयज थोडो वेळ म्हाका तुजे लागीं वांगड्यापणा विशीं उलोवंक जाय. हालींच एक आमचे वांगडी शॉन वॉल आमच्या सांगाताक इंडियेक प्रवास केलो आनी ताका दोळ्या मुखार दिसलें तशें ताचें दान जिवीत बदलतलें तें आनी परतून ताका आशिर्वाद दिता. आयक वांगडी जावचे विशीं तें कितें म्हणटा पळय तें. ते जिवितान एक पावटी येता तसली संदी. हांव सदांच सत मानताली की मिनिस्ट्री सांगतात ते कोत्तात म्हूण आनी ते दुडूक घेवन कितें कोत्तात तें त्या विशीं म्हाका दुबाव नासलो. पूण तें म्हाका पोरशी पळोवंक चड करून जॉनाचो प्रोग्राम ती भुरगीं कितली खुशाल आसली, ती आनंदान भरलेली आनी तांकां फावो तितले इस्कॉलांनी शिकप दिलें आनी देवाचें उतरूय. आनी म्हणचे हांवें तें रूम भर भुरगीं पळोवन चिंतलें तांकां सहयोग आसा, तांकां खोर सहयोग आसा आनी खऱ्या जिविताक. आनी तें चड ताका चड लागना, ताका बिलकूल चड लागना. आनी मेडिकल क्लिनीक
ते सगळ्याकी नितोल शास्त लोकांक आदार दिवंक पेकोवपाची आनी त्या वरवीं तुजो न्हय ताची वैजकी गरज पावल्या उपरांत कितलो लोक त्या क्लिनिकांतलो तयार जालो क्रिस्तां विशीं येवंक आमंत्रण घेवंक. आनी हांवें म्हटलें हें तर महान. तुजा न्हय असलें आनिकूय जावपाक जाय, असलें आनिकूय जावपाक जाय. हांव सजमळी ह्या आदी हांव मुखार सरली ह्या मिनिस्ट्री वांगडा जावंक देव म्हाका तशें करूंक दिसोर वो निश्चय आनी मजबूत जालो आनी म्हजे भितर एक नवें जिवीत घातलें. म्हाका जायते इश्ट आसात आनी ती सगळीं म्हज्यो सीडी व्हरतात आनी ती जॉयसाचेर चड आशेन रावतात. आनी आतां हांव परत घरा वचून म्हणटलें हांव जाणो त्या विशीं तूं चिंता म्हूण, हांव जाणो वांगडी जावपाचे विशीं तूं चिंता म्हूण. तें कर, तुजेच पासत तें कर. तुका खबर ना तुका कितलो आशिर्वाद मेवता तुवें दुसऱ्याक कितें दितोस. आनी म्हज्या पुऱ्या जिवितान हांवें हें चिंतूंक पासून नासलें. हांव सदांच चिंताली हांवें फकत म्हजीच काळजी घेवंक जाय, म्हजें दुरू सुगूर करूंक जाय. हें उलटेंच. जेन्ना तूं आनीक कोणाक तुजो आदार दिता देव पावल मारता तुका आदार दिवंक. तूं तुकाच आदार दिता तें न्हय, तुवें आनीक कोणाक आदार दिवंक जाय. चलात तर वांगडी जायात. तुमी जाणत शॉनान सांगलें तें म्हाका आवडलें. कितें आपल्या इश्टांक वांगडी जावपाचें चिंतूंक बंद कोत्तालें आनी फकत जा म्हणटलें. तूं वांगडी जावपाचें चिंताय पूण केन्नाच वेल घेवंक ना जावच्याक. बरें, आयज कित्याक न्हय, आयच्या दिसा परस बरो दीस ना तुका जॉयस माया मिनिस्ट्रीजाचें वांगडी जावंक. म्हाका दिसता दुसऱ्याक आशिर्वाद दितले आनी परत म्हाका भावार्थ आसा तुकाय आशिर्वाद मेवतलो. तुमी आमकां तुमकां दिला आनी साकार दिलें आभार. आनी जर तूं आमचें वांगडी जाल्यार चड आमी चड देव बरें करूं आनी करतात तें आमच्यान करूंक जावपाचें न्हय. तुमी देवाक तुजे वोती व्हरूंक दिवंक ना तर. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगातात. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूं.